ब्रजगोपी माताजी विश्वांबर प्रभूने स्टार्ट केलेलं प्लॅटफॉर्म आरी आम्ही नियमित रूपारी कसंकी खंयचे खंयचे टॉपिकार देवाले संडे एक अर्ध एक घंटो ಒಟ್ಟು ಮೇಲ್ कसंकी आमगे पुरा जनाल देवाल चरण कमलार सेवा करच तशी प्रयत्न करतात. सो तुमगेलो आशीर्वाद घेवन आणि कोण या युट्यूब रेकॉर्डिंग केन्ना पळयता ती तुमकांय नमस्कार करून हे सेशन मुखार सुया प्रार्थना. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनयो तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवत प्रमाणममलं प्रेम पुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्राधराना परः. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हे नरसिंहदेवाले हे लीला ह्या भागवतम तुकून आम्ही आईल असं तांतून पळयता आसत. भागवतम म्हळ्यार देवालयाचे ग्रंथा रुपार अवतार म्हूण सांगेत आणि हे परीक्षित महाराजा खातीर भागवतमाचे म्हणटात पळय ताका सांगिल्लें तें रचना तें वेदव्यास देवान केलेली अशी. सो आम्ही पळयत भागवतमान तूं पुरा देवाल लीला देवाल विंगड विंगड रूप तांतुले नरसिंह देवाल एक अवतार तांतू ताचे विशेष रूपार सांगिल्लें आसा. आणि विशेष रूपारी प्रल्हाद हा म्हणके आशिल्लो व्हड व्हड भक्तांले विशय हे भागवतमा सांगिल्लें आसा. आणि हे देवाल विशय विंगड विंगड रूपारी आमी कशी त्या देवाल विशय पळयत त्या भागवतमान तूं पळयत. सो आमी पळयत की हातूंत दाखयता ती की चांग जनाक वय कशी कश्ट येता आणि ते कश्ट येईल त्या वयतांनी कशी देवाल शरण घेता ती म्हणून हे परीक्षित महाराजाक शुकमुनी सांगून दितात एक प्रकार की तुका मात न्ही पूण प्रल्हाद तसले चांग जनाक कशी कश्ट येईल असं म्हणून. सो त्या प्रकारार हे भागवतमाचे हे मूड सेट जाता. भागवतम म्हळ्यार श्रीमद भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णवानाम प्रियम म्हळ्यार हे कसने एक दोष नातील हे एक पुराण आणि हे वैष्णव जना खातीर हे प्रितीचे एक. सो भागवतमाक एक प्रार्थना करून मुखार सुया. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये. शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन हृदयन्तस्तो हि भद्राणि विदुनोति सुरत्सता. अष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. शिंच्याची नरसिंह देवाल काही प्रार्थना करून मुखार सुया. तुम्ही रिपीट कर येता हांव सांगता अनम्यूट करता म्हणून रिपीट कर. जय नरसिंहा श्री नरसिंहा जय जय नरसिंहदेव प्रल्हादेश जय पद्म मुख पद्म भृंगा. जय नरसिंहा श्री नरसिंहा जय जय नरसिंहदेव प्रल्हादेश जय पद्म मुख पद्म भृंगा. जय नरसिंहा श्री नरसिंहा जय जय नरसिंहदेव प्रल्हादेश जय पद्म मुख पद्म भृंगा.
नरसिंहो महासिंहो दिव्यसिंहो महाबलः उग्रसिंहो महादेव स्तंभजश्चोग्रलोचनः नरसिंहो महासिंहो दिव्यसिंहो महाबलः उग्रसिंहो महादेव स्तंभजश्चोग्रलोचनः नरसिंहो महासिंहो दिव्यसिंहो महाबलः उग्रसिंहो महादेव स्तंभजश्चोग्रलोचनः. लास्ट टाइम आम्ही डिस्कस केलेलं आहे की कशी हिरण्यकशिपूक एक ब्रह्मा देखून वर प्राप्त करून तो सगळे एक प्रकारार म्हणतात पळय सगळे ब्रह्मांडान तूं पुरा जनाक बाद दिता आणि प्रल्हाद हालें आम्ही पळयलेलें कशें जन्मान येता तो आणि तो कशी नारद मुनीला एका गर्भांतूची पुरा देवाल विषय देवाल भक्ती प्राप्त करून घेता म्हूण नारद मुनी तेगेले गुरु जावन ताका पुरा ते देवाल विषय ताका सांगता. मागीर हें पळयलें आमी कशी ताका ते गुरुकुला घालता ती शंडानी अमर केलें जाल्यार तो थंय वय ताका तांणी सांगिल्ले विशय कसले ताचेर प्रभाव पडनासी तागेलो ओट्टशील चेडूं तो भक्ती पथार वच तशी करता म्हूण पळयलें. आनी आमी पळयलें कशें ताणें बापसुल्या मेळू वेत्ताना ताणें सांगचें आसा की हिरण्यकशिपूक की विष्णूची पुरा तुगेल शक्ती या पुरा ब्रह्मांडांत तशी पुरा शक्ती ताची स्रोत विष्णूची म्हूण सांगचें आसा. सो आमी ह्या प्रकारान पळयत की हिरण्यकशिपू त्या समयार सगळें ब्रह्मांडाचो सम्राट जावन आशिल्लो राय जावन आशिल्लो म्हणल्यार सादारण म्हणटा तेंचे एक स्टेटाचे राष्ट्राचे आमी पळयत हेड असल्यार राय असल्यार वय कितले तागेले एक शक्ती आसा और त्या पळय सगळे भुमीच कोण एक सम्राट आसा म्हळ्यार तो कितलो व्हड आसा पुरो हिरण्यकशिपू देशाचे भूमीचे न्ही सगळे लोक 14 लोक पुरा ब्रह्मांड असतो पुरा पशी म्हणतात पळय पॉवरफुल शक्तिशाली व्यक्ती आशिल्लो आनी ताका दिसून आशिल्लें तागेले ताका सावन एक वर प्राप्त जाला त्या त्या वरा निमित्त तो शाश्वत जावन आसा म्हणून ताका कोणी ताका मारूं साध्य ना तसंच एक प्रकार तागेलें एक मनांत आशिल्लें म्हणून जाल्यार आमी पळयत अस्सल शक्तिशाली व्यक्ती कोण सगळे ब्रह्मांडाचे पुरा देवता ताका भित्ता ती ताका एक 5 वर्सां बालका निमित्त कसेन एक प्रकाराचे तागेलें मन विचलित जाल्लें म्हूण पळयत 5 वर्सां लालया म्हळ्यार लालयत म्हळ्यार एक 5 वर्सां चेडूं म्हळ्यार ताका मोग कोरता तांकां कसले तांकां बिश्तोर तशी ना म्हणून एक वर्स चुकून 5 वर्स तशें सांगिल्लें आसा आनी तांणी कसले चुकून पडल्यार तांणी कसले उरलेल्यार तें सिरियसली घेवचें न्हय म्हळ्यार तशी कसले एक कोप येवच तसलो विशय ना म्हणून जाल्यार आमी पळयत की हाका हिरण्यकशिपू कसले एक प्रकाराक कोप येता म्हणून कसं की प्रल्हाद कसं की सांगता आणि ताका ते एक्सेप्ट करचें जायना ताका ते स्वीकार करचें जायना आतां आमी आमगेल जिवनांतूय पळयत कोणी मालगड जावन व्यक्ती ना कसं की एक चांग विशय आमकां सांगल्यार खंयच्यान तो आमी आमी केलें सम न्ही म्हूण दिसल्यार तांतू जाल्यार आमकां ते एक्सेप्ट करचें जायना आमी पळयत कशी कृष्णान दुर्योधनाक सांगिल्लें हें पुरा सांग रुपार मार्गदर्शन केलें ताका आनी ताणें न्ही ताचे पयशी फुडें मार्कंडेय ऋषी नारद मुनी तांणी पुरा जेन्ना दुर्योधना सांगलें आनी दुर्योधन ते पुरा आयकून तो सांगता खंय की बाई हांवें तुमी सांगिल्लो पुरा विशय मना व्हेल्लो जाल्यार हांव मेगेल कांय चुकिना हांतू तुमी पुरा जेन्ना पांडवाक प्रीती आसा तुमकां तांगेल खातीर तुमी पार्शालिटी करता ती ताका तुमगेल ओटू कसले एक चर्चा तुमगेल ओटू कसले एक डिस्कशन करून कांय प्रयोजन ना कसले की तुमकां पांडवाल खातीर मात तुमी लेखचें म्हूण दुर्योधन सांगता आनी दुर्योधन ते सभे देखून उठोवन वता पुरा मालगड जनाले येता सो आमी एक पळय येता कोणाक एक अहंकार सी असल्यार आमगेल मिस्टेक एक्सेप्ट करचें एकदम डिफिकल्ट जाता आमकां हिरण्यकशिपू आयकूचे तयार नाशिल्लो प्रल्हादान सांगिल्लें आनी प्रल्हादान सांगिल्लें सत्यवचन असल्यार वय ताका ताणें सांगिल्ले विशय आयकुचें ना आमी पळयत आनीक विशयांतू की ते दिव्य जावन आशिल्ले विशय आत्मा विशय कशी शाश्वत जावन आसा आत्मा ते कंसाक वसुदेवान सांगिल्लें आसा आनी होच विशय आमी पळयत हें आत्मज्ञान आत्मतत्व कृष्णान अर्जुना सांगिल्लें आसा कुरुक्षेत्रांत आतां आमी पळयत
आनी तू कंसु रथ रथ चलयतालो आशिल्लो सारथी जावन आनी वसुदेव रथार बसून आशिल्लो आनी कृष्णान आनी अर्जुनान तांतू कृष्ण रथ चलयत आशिल्लो सारथी जावन आशिल्लो आनी अर्जुन रथार बसून आशिल्लो म्हळ्यार हे रिव्हर्स रोल आशिल्ले कृष्ण अर्जुना सांगता आशिल्लें की युद्ध कोरका धर्मा खातीर म्हणून आनी वासुदेव सांगता आशिल्लें कसले नमुन्याचें आतां मारचें तसं पुरा कार्य कोर नाका मन शांत दवरी म्हूण मात दोग जाणांन विशय एकूच सांगिल्लें आत्मतत्व हें भागवतमांत येता की आत्म म्हळ्यार आत्मतत्व सांगिल्लें जाल्यार दोनी हातूं व्यत्यास डिफरन्स आमी पळयल्यार अर्जुनान कृष्णान सांगिल्लें स्विकार केलें आनी कंसान वसुदेवान सांगिल्लें स्विकार कर जाल्यार की मूर्ख जावन आसल्यार आत्मतत्व अहंकार आसल्यार कोप येता आनी कितलेंय चांग मार्गदर्शन जिवनांत मेळ्ळ्यार वय स्विकार करूं साध्य ना तशी त्या प्रकारान आमी पळोवं येता की हिरण्यकशिपू भारी कोप येता आनी खट्टी खट्टी हाका म्हणटात पळय प्रल्हाद हाका बिश्टोच्या सूर करता गट्टी गट्टी तागेले ताका बिश्टयता अशी म्हूण सांगिल्लें आसा प्रल्हाद आयकता आस आनी हें पळय येता की आमी हिरण्यकशिपू फूड आयकोपला तागेले वयरी जाल्यार हें पंता तो स्वयं जावन प्रल्हादाक ताका मारून काडटलो म्हूण तसलें तागेलें हें मनांत आसा फुडें मेळयले तेन्ना प्रल्हादान होच विशय सांगिल्लो आतां नवो कांय विशय सांगनी देवाल भक्ती श्रेश्ठ म्हूण जाल्यार सुरयपंता हिरण्यकशिपून मेळटाना तागेलें भावन अशी आशिल्ली प्रल्हाद जाल्यार अशींच म्हणटात पळय फायंड आवट करचें म्हळ्यार एक पळोवच्या खातीर तो तागेले गुरुकुला कसन शिकता आसा म्हूण तो सुरयपंता मेळटा आनी प्रल्हादा मोगार तो पांयार बसोवन घेता आनी तागेले मात्यांनी हुंगून म्हणटात सांज चेडवाक प्रितीन तशी बैसून आनी ताका मनांत दिसता हिरण्यकशिपूक की शंड आनी अमरकान सांगून नासच्या पुरो तागेले विशय हिरण्यकशिपू कितलो बलवान आसा शक्तिशाली आसा तो लेखता की प्रल्हाद वय तागेली स्तुती करतलो म्हणून जाल्यार प्रल्हादान आमकां तसं लास्ट टायम सांगिल्लें हिरण्यकशिपू स्तुती करना तो कसं सांगता श्री प्रल्हाद उवाच श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं ध्यास्यं साख्यं सख्यम आत्मनिवेदनम आणि विष्णू भक्ती श्रेष्ठ तागेले विषय ऐकू का तागेले विषय उलोवका तसलं काय प्रल्हाद सांगता त्यातनं हिरण्यकशिपू कोप येता आणि षंडमर्क आपूण तो निमगिता कसन तुम्ही हाक शिकयता ती म्हणून सो आमी एक प्रकारार पळोव येता की श्रवण कीर्तन देवाल विशय करनातल्यार विंगर विशय करताचीच आमी ते आमगेल चॉयस आतां आमी पळयत मस्त कडेन और हातूं फिल्म स्टाराल विशयची श्रवण कीर्तन जाता मस्त कडेन दक्षिण भारतांत आमी पळोव येता की फिल्म स्टाराले मंदिरांनी बांदून घालिल्लें आसा सो आमी पळोव येता की आमगेले जिवनांत आमी कोणालें श्रवण कीर्तन ते करतलेंची जी आमगेले म्हणटात पळय स्वभाव आसा की श्रवण कीर्तन कोरका म्हणून जाल्यार कोणाल खातीर करचें तें आमगेलें चॉयस आतां एक पंता मंदिर बांदिता आनी जण सांगतलीं ती इतले दुड्ड खर्चून आनी मंदिर कसलें बांदूं का म्हणून जाल्यार तांचे क्रिकेटर फिल्म स्टारा खातीर ताजे कितें चड दुड्ड बांदून मंदिर बांदिल्यार ताजे विशय कोणी सांगच ना सो कोणाक म्हणटात पळय देवाल वयर श्रद्धा आसा देवाल वयर भक्ती आसा त्या देवाल विशय तांणी श्रवण कीर्तन करतलीं ती आतां हिरण्यकशिपू मन आयता कोण की प्रल्हादाल मनांत ह्या पुरा घालता आसा ताका तो तागेले पुरा गुप्तचरांक आनी सांगता काय 100% म्हणटात पळय 24 hours रात्र दिवस प्रल्हादा पळयता राबेर कोण येवन ह्या पुरा तागेले मनांत घालता आसा म्हणून जाल्यार हिरण्यकशिपू गोतना हें पुरा तागेले मनांत घालचे विशय नारद मुनीन ताणें गर्भ आसतना घालन जाल्लेलो आसा आतां म्हणटात पळय टू लेट हिरण्यकशिपू कांय करूं जायना दोन्ही पण तापास प्रल्हाद आपयताना आणि प्रल्हादाक प्रल्हाद आपासताक सांगता की देवाला आश्रय घेऊ का आणि सांगता प्रल्हादू की म्हणटात पळय अ, देवाल महिमा कसं आसा म्हूण प्रल्हाद हिरण्यकशिपू सांगता आणि प्रल्हाद सांगता की यथा भ्राम्यती अयो ब्रह्मण स्वयं आकर्ष सन्निधो म्हळ्यार कशी एक लोखंड मॅग्नेटाच तू त्या शक्ती आकर्षण जाता तशींच मिगेल मन मिगेलें हांव देवाल सन्निधाना प्रती आकर्षण जाता स्वयं आकर्ष सन्निधो म्हणून सांगता तेन्ना हिरण्यकशिपू दिसता कसं म्हणल्यार हो एक म्हणटा पळय चेंज जायना हो म्हण
कसं जाल्यार उलयलेलें उल्लो छान म्हणून हिरण्यकशिपू दिसता. आतां म्हणटात पळय डॉग स्टेल सुण्यालें बाल कशी म्हणटात पळय कशी कितली गुंडयल्यार समजायना तशी हिरण्यकशिपू दिसता की ना हाका आनी मारनू घालका म्हूण शेंड मरकाक फूड म्हळ्यार तांणी मारचे कशी मस्त करून प्रयत्न केला ताका कांय जायनी देवान रक्षण केलें तागेलें. आणि ह्या पंथा तिन्ही पंथा मिळचे पयशी पुढे ताका दिसता की ह्या पंथा हिरण्यकशिपू हाका मारूनू घालतलो म्हणून. आणि प्रल्हादान आपास चुकून पडूनच तागेले येद्रा हिरण्यकशिपूक म्हूण जाल्यार ह्या पंथा वय प्रल्हादू ह्यांची सांगता की विष्णूला आश्रय घेवका आणि त्यांची पुरापशी श्रेष्ठ म्हूण. तेन्ना हिरण्यकशिपू खूप येता आणि तो सांगता की तू मंद आत्मा म्हणून. आणि मंद आत्माने तुका म्हणल्यार पळय कसं नाही एक त्यांचे विषय मन वचना मंद म्हणतात पण मंद बुद्धी तशी मंद आत्मा तू म्हणून. आणि ह्या सांगता मंद आत्मा वय नाही हें ताणें सांगचें आसा हिरण्यकशिपून यस्त्वया मंद भाग्यो तुगेलें भाग्य मंद आसा म्हूण प्रल्हादा सांगता काय. जाल्यार की इतलो व्हड तुगेलो बापूस आसा सगळ्या ब्रह्मांडाचो आनी म्हाका सोडून तूं विष्णूले विशय उलयता म्हणून. आमी पळयता रावणान सुग्रीवा अशी सांगचे आसता की तुमगेले वानर कुल आनी आमगेले राक्षस कुल फूड देखून आमगेले मध्य प्रीती आशिल्ली वाल इवय मुगेल प्रितीच आशिल्लो म्हूण. आमगेले मध्य काही एक म्हणटा पळय युद्ध जावचें कारण ना ताकाची तुगेले म्हणटात पळय रामा सोडी तूं रामाक अंगदाक ताणें सांगचें आसा सुग्रीवाक सांगचें आसा रामा सोडी आनी मुगेल ओट्ट यो म्हूण. और हांगा रामाल ओट्ट येवं नाका म्हूण जाल्यार आमकां तसो सुग्रीव रामा सोडना म्हूण. तेन्ना रावणाक दिसचें आसा की हें वानर जन मंद म्हूण मंद भाग्य तांगेलें म्हूण की मुगेल तसलें व्हड शक्तिशाली अ, रायाक सोडून ते एक मनुष्य सामान्य मनुष्य जावन आशिल्ले रामा लोटांनी लढाई करूं येता आसत मुगेल ओट्टू म्हूण मंद भाग्यो म्हूण तशी रावण दिसता ती. जाल्यार एक तस कोण भक्तीन तस ती कोणाक भक्त आसता ती सर्वश्रेष्ठ जावन ताका तस की भक्त भाग्य जावन देवाल सेव करचें आनी तूं त्यांची व्हड भाग्य म्हूण देवाल दय प्राप्त करून घेवचें. सो त्या प्रकारान आमी पळयता हें जाता मागीर मुखारी हो निमगून घेता तांकां हिरण्यकशिपू प्रल्हादाक की हे खांब्यान दसवे तो म्हूण. पुरा तूं सांगता न्हू पुरा कडेन देव आसा हें खांब्यान दस की म्हळ्यार इतले ताका कोप आयिल्लो आशिल्लो हिरण्यकशिपूक की ताका दिसता की एक पंता निमगीत हांव ताका खांब्यान दसकी म्हूण. खांब्यान तूं असं म्हूण तो ताका गोत आसा एकल्याकारी की पुरा कडेन आसा म्हळ्यार प्रल्हाद सांगतले खांब्यान तुवें आसा म्हूण ते तो व्हड खांब आशिल्लो ते व्हड खांब धाडोवन कुडकी करून एक पंता प्रल्हादा भिवून सोडता आणि ताजे नंतर ताका मारता म्हूण. एक पंता म्हणटात पळय कोप आयिल्लो तेन्ना आमी पळयतात पळय कोणी टेबलार घट्टी धाडयता ती और कसले सामान उडयता ती ते कोपारी म्हळ्यार ते सुर्येक भिवोवच्याक त्या प्रकार हाका दिसता की हांव भिवयता ताका प्रल्हादाक आनी मागीर ताका मारता म्हूण. सो एक प्रकार म्हणटात पळय नास्तिक ही देव ते हिरण्यकशिपून ते नास्तिक जावन आशिल्ली ती भावना दाखयलेली आनी ताका दिसता की खंय पुरा कडेन देव खंय आसतलो म्हूण. आनी हांव ते खांब भेतून घालतलो तेन्ना प्रल्हादाले अहंकार हिरण्यकशिपू दिसता हांव विष्णू विष्णू श्रेष्ठ म्हूण तागेले ते मन अहंकार आसा पळय त्या मागीर हांव भेतून घालता म्हूण हे खांब्या वटू सुर्य हांव हे खांब्या भेतिता आनी मागीर प्रल्हादाक ताका नाश कोन्न सोडता म्हूण ते हिरण्यकशिपू मनाक तागेले कोपान ती तागेली ती भावना निर्माण जालेली आशिल्ली इतलो कोप आयलो. आनी आमी लेखयत की कशी ताणें दोळ्या दोळ अशी गुंडोवन पळयल्या पुरके सगळे ब्रह्मांडाच पुरा देवी देवता पुरा निप्पोन बसता आशिल्ली हिरण्यकशिपून. सो त्या प्रकाराचा कोप येईल तेन्ना आमी पळयता तसं नमुने एक भयानक परिस्थिती आसच्या पुरो म्हणून. सो प्रल्हादान सांगची म्हळ्यार देव पुरा कडेन आसा म्हूण तें आमी पळयता की आमी एक दोन दिश्टीन पळयता केन्ना एक प्रकार म्हणटात पळय एक सांज सांज आवसूक तागेलें सांज चेडूं पక్కనే भायर गेल्लें स्कुला जावं गेल्लें ಸ್ವಲ್ಪ काळा खातीर म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ घंट्या खातीर भायर गेल्लें
आणि ते आवसूक चार्डावेर भारी प्रीत आहे सांज चार्डावेर तेन्ना तागेले कसने एक म्हणटात पळय चप्पल पळयलें और कसने तागेले एक ड्रेस पळयलें तेन्ना ते आवसूक म्हणटात पळय त्या चार्डाल विशीं उडगास येता तशींच ही भक्तांक म्हळ्यार कसने एक विषय पळयले सृश्टीन तूं ते देवाली शक्ती नवं तांकां देवाल विशीं उडगास येता कशी विष्णू सहस्रनामा सांगतात पळय ओम विश्वम विष्णू वशत्करो भूत भव्य भवत प्रभु भूतकृत भूतभृत भवो भूतात्मा भूत भावना म्हळ्यार ही देवाल शक्ती विश्वम विष्णू वशत करो म्हळ्यार पुरा कडेन देवाल शक्ती आसा म्हूण कशी एक प्रकारांत कशी आतां आमी सादारण दृश्टीन पळोवपाक गेल्यार कोण एक राय असो और खंयचो प्रायम मिनिस्टर प्रेसिडेंट असो खंयच्या देशांत तूं ताणें जावन असो कोण ना मात तागेली शक्तीच प्रभाव सगळ्या देशा वयर आसा राष्ट्रा वयर आसा तशें आमी पळोवं येता देवाल शक्ती पुरा कडेन आसा आनी देव पुरा हाचे भितरय आसा अद्वैतम अनादि अनंत रूपम पुरा अणू जावन पुरा अणू भितरय आसा आनी नरसिंह पुराणांतू अशी सांगिल्लें आसा की एक रात्री फुड्याची हे जावची घटना ताची फुडली रात्री प्रल्हादाक भारी एक देवाल विशयी म्हणटात पळय एक देवाल देखून सेपरेशन विप्रलंब भावन म्हणटात पळय देवा देखून दूर आसा म्हण तसले एक भावन आसता की देवा तूं इतली मगेल रक्षण केलेलें आसा तुगेलें एक दर्शन जाल्यार म्हूण अशी प्रल्हादा भावना आसता म्हूण तागेल्या मनांत आसा म्हूण आनी त्यांच म्हणटात पळय शंड मरका दिसतात फाल्यां आपास प्रल्हाद आपयला व्हड विशय जावचे आसा म्हूण तेन्ना अशी प्रल्हाद हाल ती एक भावन आसताना की देवाल देखून देवा तूं म्हाका दर्शन दिवका म्हूण तेन्ना एक रात्री फुड्याची देव विष्णू रुपार येवन प्रल्हादाक दर्शन दिवन फोटोवन धरतकय आनी ताका सांगतकय हे प्रल्हादा फाल्यां फाल्यां आपास हांव येवन तुका दर्शन दिवचें आसा आनी तुगेलें रक्षण करता आनी तुगेलें रक्षण न्हय तुगेले सगळ्या कुलाक उद्धार करचें आसा म्हूण तेन्ना प्रल्हाद रोवन विष्णूले चरण कमला धरू वताना तागेले स्पर्श केले सुद्दां थंय देखून देव लुप्त जाता म्हूण ही घटना एक रात्री फूड जाल्लेली आसा का प्रल्हादाल मनांत आसा देवान सांगिल्लें आसा की हांव फाल्यां आपास येवचें आसा म्हूण अवतार घेवचें आसा म्हळ्यार दर्शन दिवचें आसा ताका तो गोत्त आसा प्रल्हादाल मनांत आसा आयच्या दिवसांत देवान आपास प्रकट जावचें आसा कसं देवान ताका उत्तर दिलेलें आसा सो हें आतां घट्टी हिरण्यकशिपू ते खांब्यान मारली सुद्दां कशी खांब्यान खांब भेत्तितान कसं की एक आवाज येवची बाई जाल्यार हाचे भितर देखून एक विंगड एक आवाज येता साऊंड येता म्हणून सांगिल्लें आसा आनी ते कशी एक सिंहान वागान सिंहान रोर केले गरजता ते सिंहान रोर करची म्हणटात पळय गरज ना तसले एक व्हड आवाज येता म्हूण आनी तो आवाज साधारण मोठो आवाज न्हय तो नॉर्मली आमी वागान ते सिंहान आवाज केलेलो आयकलेलो आसा आमी तेन्ना कसं एक भंय येता म्हळ्यार भंय आसा त्या वानसिंह जावन आवाज केलेलो तेन्ना ते कसन नमुने एक आवाज आसच्या पुरो म्हूण आमी लेखयत आनी ते साधारण म्हणटा ते हिरण्यकशिपूल पॅलेसांत रावला रातमान न्हय ते खांब्या देखून तो आवाज आयलो नरसिंह देवाले ते सगळे सृश्टींत तो आवाज वता म्हूण सांगिल्लें आसा ब्रह्मलोक हालच्या सूर जाता आनी ब्रह्म भायर येता की पळोवचें हो कसन एक आवाज येता आसा हें कसन एक प्रकारार साऊंड येता आसा म्हूण सो देवान प्रकट जावची पशी फुड्याची त्या आवाजानाची सगळ्या सृश्टींत भंय येता हिरण्यकशिपूले मनांतूय भंय येता हें कसन नमुने एक आवाज म्हूण सो देवान प्रकट जावची पशी फुड्याची त्या देवाल आवाजानाची इतले एक प्रकाराचे भंय निर्माण जाता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी देवान ते मागीर प्रकट जावचें आसा आनी ते इतले एक प्रकार आसले त्या देवालें उज्वल जावन आशिल्लें तें वर्ण आशिल्लें इतले एक नमुन्याचें तें एक ब्रायट इतले एक ताचे एक देवाल दिव्य जावन आशिल्लें रूप आशिल्लें की हिरण्यकशिपू तागेले दोळे बंद करून घेता म्हूण ते प्रकाश ते इतले इतले घट्टी आशिल्लो तो प्रकाश इतले नमुन्याचे ते पळोवचेक जायना कोणाकच तेन्ना सांगिल्लें आसा भागवतमान श्लोक सत्यं विधातुं निजभृत्य भाषितं व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः
अदृश्यति अद्भुतरूपम् उद्वहन् स्तंभे सभायां न मृग न मानुषम् सत्यं विधातुं निजभृत्य भाषितं व्याप्तिं च भूतेष्व अखिलेषु चात्मनः अदृश्य अति अद्भुत रूपम् उद्वहन् स्तंभे सभायां न मृग न मानुषम् सत्यं विधातुं निजभृत्य भाषितं व्याप्तिं च भूतेष्व अखिलेषु चात्मनः अदृश्यत्युद्भूत रूपम् उद्वहन् स्तंभं सभायां न मृग न मानुषम् सत्यं विधातुम म्हळ्यार प्रूव्ह करच्याक की मेगेल भक्तान वचन म्हळ्यार प्रल्हादान सांगिल्लें न्हू ह्या खांब्यान तूं येस म्हणून ते सत्य करून दाखोवच्याक सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम तागेले भक्तान निज भृत्य भाषितम तागेल मुखार विंदा देखून कसं एक शब्द येईल असं की खांब्यान तूं येस म्हणून सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम ते प्रूव्ह करच्या खातीरची कसं केलं देवान व्याप्तीं च भूतेषु अखिलेषु चात्मन म्हळ्यार व्याप्तीम देवान तें दाखयलें की सगळें खंयी पुणी देवान प्रकट जावेत म्हूण आनी अदृश्यता कोण दिसना तांतुवय दिसतशी अति अद्भुत रूप असल ते अति अद्भुत रूप उद्वहन आनी खंय दोकून स्तंभे सभायां ते सभेचे स्तंभे दोकून हें रूप येईल देवालें न मृग न मानुषम तशें तें एक रूप नरसिंह देवालें आयलें म्हणून अशें सांगिल्लें आसा भागवतमांत आनी देवान तें एक अद्भुत जावन तें रूप हांवें दाखोवन दिलेलें आसा नरसिंह देवालें हें उग्र रूप जावन आनी हें कसं मस्त कारण अशें पुरो जाल्यार आमी एक दोन चार कारण पळोवया कसलें की आमी पळयत न भक्त्या प्रणश्यती कृष्णान अर्जुनाक वचन दिलेलें आशिल्लें की मेगेल भक्तालें केन्ना हांव रक्षण करता रामाक तें विभीशणाक सांगिल्लें आशिल्लें की सकृत देव प्रपन्नानां केन्ना कोण मेगेर शरण येता तागेलें हांव केन्नाय रक्षण करता म्हूण आनी हांगा हाय प्रल्हादू भक्ताल रुपारी आस तागेली स्तुती करता आशिल्लो देवान तागेले रक्षणा खातीर आयलें नारद मुनीन तागेले आवसूक कयादूक सांगिल्लें आशिल्लें की तूं भिवका म्हूण ना देव केन्नाय तुगेलें रक्षण करतलो ताका नरसिंह देवाक नारदाल वेवूळ घास आशिल्लो की नारदाल दिलेलें वचन म्हूण आनी ताणें येताना ब्रह्मान तागेले भक्तान दिलेलें तें वचन ताणें मस्त सकट कंडिशनान वर निमगेलेलो आशिल्लो त्या कंडिशन वचन तें तागेलें भक्तालें वचनाच्या त्या रुपारी हें ताणें अवतार घेतिल्लो आशिल्लो म्हूण पळयता आनी आनीक एक कारण म्हळ्यार हिरण्यकशिपू जय विजय ते वैकुंठा द्वारपालच न्हय तांणी सांगिल्लें आशिल्लें की तीन जन्म घेता ती केन्ना तांणी देवालें शत्रू जावन म्हूण तांगेल तें वचन वय दवरका आशिल्लें तांकां सो हें आमी पळयत मस्त कारणान नरसिंह देवान अवतार घेतिल्लो म्हूण आनी देवाल प्रीती म्हळ्यार ताणें तागेलें केन्ना एक वचन दिल्लें सोडी तागेल भक्तांक तांगेल प्रीती दाखोवच्या खातीर तागेलें वचन सोडता वय तें आमी पळयलां कशी भीष्म देवान ते आनी लढाई जालेली तेन्ना आमी पळयत की कृष्णान वचन घेतिल्लें की आयुध घेना म्हणून जाल्यार ते अर्जुनाक रक्षण करच्याक आनी भीष्म देवान मनाक खुशी जावच्या खातीर की तागेल खातीर ताणें आयुध घेतलें म्हणून ताणें तें रथा चक्र काडून भीष्मदेवाक ते मारू धांवून घेतलेलो ताका देवाक अर्जुन अशी दाखयलेलें आसा की अर्जुनाक प्रीती इतली आशिल्ली देवाक की ताका ते सुदर्शन आवाहन करचे तसलो समय नाशिल्लो रथा चक्र घेतलो म्हणून आनी रथा चक्र काडून भीष्म देवाक वयर उडोवं आशिल्लें त्या देवाल मनांत नाशिल्लें ताका घेवन धांवून गेल्लो म्हणून आमी पळयत देवाल प्रीती अर्जुना खातीर आनी देवाल प्रीती भीष्म देवाल खातीर की तागेलें वचन तागेले भक्तार खातीर तो वचन सोडूं वय तयार आसा म्हूण ताणें दाखयलेलें आसा म्हूण आनी आमी पळयत की हें उग्र जावन रूप आसतना कोणीय मुखार सून येवचें साध्य नाशिल्लें लक्ष्मी नरसिंह म्हूण सांगता ती लक्ष्मी आनी नरसिंह मोठ्ठो आसता ती जाल्यार हें उग्र रूप आसा परिस्थितीन तूं लक्ष्मी वय लागीं वचना म्हूण सांगिल्लें आसा
आनी हें देवाल आवाज अशें आशिल्लो तेगेलें रूप अशें आशिल्लें की नॉर्मली देवान तें म्हणटात पळय हस्ती मस्त सकट हस्तीन घट्टी आवाज केल्यार कोणाक भंय करतके जाल्यार देवाल आवाजान हिरण्यकशिपूल त्या रावळारांत आशिल्लें त्या सैनांत आशिल्लें पुरा हस्ती थंय देखून धांवन वता ती म्हूण सांगिल्लें आशिल्लें देवाल रूप अशें आशिल्लें तागेली जीब पळयल्यार एक तलवारा म्हणके एक खडगा म्हणके तागेले तोंडा भितर घुंत आशिल्ले ते आनी आमी पळयत कृष्ण लिलांतू कृष्ण केन्ना कसं शस्त्र यूज करना बकासूर मारचे असो खंयचेय असुरा मारचे असो कृष्ण पळय हातान हाचेन ताजेन कसं पुणी करता शिवाय खंयचेय शस्त्राचे उपयोग करना वृंदावनांतू हांगा आमी पळयत नरसिंहदेव खंयचे शस्त्रा उपयोग करना तागेले नखशस्त्र तागेले नखच तागेले शस्त्र म्हूण पळयत आनी कृष्णान हसताना वृंदावनांतू पुरा जन आकर्षित जातात जाल्यार हांगा पळयत नरसिंहदेव पळय कोपान इतलो कोप येता की ताका की एक प्रकार मागीर कोप जावन तो हांसूक सोर करता की नरसिंहदेव ते हांसताना कितले की ते होडहोड असूर आशिल्ले कोण सगळ्या ब्रह्मांडा भिवयता आशिल्ली ती हिरण्यकशिपूल पुरा साथीदार मस्त जनान म्हणटात पळय बोध चुकून पडतात की देवान हसताना नरसिंहदेवान तोच देव कृष्ण कोणाले सौम्य जावन हसताना पुरा भक्ताले म्हणटात पळय खुशी जाता आनी होच देव तो नरसिंह देव जावन कोपान ते एक प्रकार म्हणटात पण हसताना हें पुरो असुर बोध चुकून पडटा ती सो हें भयानक जावन आशिल्लें रूप देवालें खंय कोणी पळयनी देवान विश्वरूप दिलेलें आशिल्लें म्हणटात पळय विश्वरूप देवान 5 पंथा केलेलें आसा तांतू 2 पंथा यशोदा मैयाक विश्वरूप दाखयलें ते एक आमकां गोत आसा तागेलें माती खाताना तें माती तोंडा घालतना तेन्ना यशोदाक ताणें ब्रह्मांड दाखोवचें आसा आनी एक पंथा 2 पंथा म्हळ्यार सांज चेडूं वा दांत येता की ना म्हणून ते आवस पुरो तागेले तोंडा भितर बोट घालून पळयतात पळय दांत येता की ना म्हणून तशींची कितले पंथा अशींची यशोदान कृष्णा तोंडा भितर बोट घालून अशें पळोवचें आशिल्लें की दांत येयला की ना तेन्ना कृष्ण म्हणे ते चेडूं लायक जायना तशें आवसून तशें करताना तेन्ना आपास एक पंथा ब्रह्मांड दाखोवचें आसा विश्वरूप सो 2 पंथा अशें आसा मागीर उत्तांग ऋषी एक पंथा दाखोवचें आसा केन्ना विश्वरूप कृष्णान केन्ना ताका कसल्याक तूं उत्तांग ऋषी दिसता की हें कौरव आनी हाची युद्ध राबयना कसलें म्हूण तेन्ना त्या धर्मा खातीर म्हूण ते उत्तांग ऋषी दाखोवचें आसा एक पंथा दुर्योधना दाखोवचें आसा ते सभेन तूं केन्ना तो ताका बंदी करचें ट्राय करता कृष्णाक दुर्योधनू तेन्ना दाखोवचें आसा मात पुरा अशी भयानक जावन आशिल्लें तें विश्वरूप अर्जुना दाखोवचें आसा देवान केन्ना देवान दाखोवचें आसा तें भयानक रूप तातूंत दिसता खंय अर्जुनाक पुरा जेन्ना देवाल तोंडा भितर वता आसा ती आनी देवाल दांताक कोणा पुरा जनाल माती लागून माती भेत्तून ते रगत ते विश्वरूपाल तोंडा भितर दिसता खंय आनी तो विश्वरूप ते रगत लेवन काडटा खंय म्हळ्यार असल तें भयानक रूप आशिल्लें आनी तें पळोवन अर्जुन सांगता की नाक्का नाक्का म्हाका हें पळोवच नाक्का देवा तुगेलें नॉर्मल तुगेलें तें म्हणटात पळय तुगेलें तें रूप दाखय म्हाका हें विश्वरूप नाक्का म्हूण अर्जुन भयान सांगता म्हूण सो आमी पळयत हें नरसिंहदेवाल रूप कसन भयानक जावन आसचें पुरो की होड होड हसूर धांवन वता ती बोध चिकून पडटा ती आनी हिरण्यकशिपूकय दिसता की हें कोण अबा हो म्हूण कसन हें एक मॅजीक कसन की हें विष्णूलें म्हणटात पळय कसन की एक म्हाका मोस करचें कसन की मॅजीक शक्ती दिसता विष्णूलें म्हूण कसलें की विश्वरूप दाखयतना दुर्योधन भिवन गेल्लो कांय कर न्ही जाल्यार ताका मागीर दिसता की हें कृष्णान माया शक्ती हें पुरा भिवोवच्याक जाल्यार राब हांव ताका युद्धांत तूं ताका परास्त करता म्हूण हें पुरा तांणी अशी विष्णून हें पुरा विंगड विंगड रुपार येवचें ताका भिवका म्हूण ना पूण तशी वय हिरण्यकशिपू मन आयता खंय आनी हिरण्यकशिपू लढाई करूं वताना हिरण्यकशिपू तेन्ना नरसिंह देवाल वट्टू विष्णू रूप नव्हतें ते शंखचक्र गदा पद्म जावन आशिल्लें तांणी व्यक्ती रुपार येवन हिरण्यकशिपू मारूं वतात खंय जाल्यार देव तांकां राबयत काय आनी सांगता काय हांव मारता तुमी बगलेन राबया ती म्हूण आनी तान देवान मुखार वताना हिरण्यकशिपूले ते खडग आशिल्ले खंय तशी मारूं वता खंय कितलें खडगान हेकड तेकड मारल्यार देवाक नरसिंह देवाक कांय कसनेक म्हणटात पळय फरक पडना म्हणटात पळय कसनेक ताका कसनेय इफेक्ट जायना आनी देवता जेन्ना थंय आकाशार वचून पळयता आसत खंय जाल्यार तांकां मनांत तशें आसता खंय कने नरसिंह देवाक हिरण्यकशिपून
मारल्यारी आणि ताण आमकां पळयल्यारी की आमी नरसिंह देवाल जय जयकार घालता आसतली खरे नरसिंहदेव हाका मारूं जायनातले मागीर हिरण्यकशिपू आमगे लोट कसन करतलो म्हूण तांणी निपोवन पळयतात की म्हळ्यार हिरण्यकशिपू दिसचे नज आमी पక్కనే जय जयकार घाल्यारी म्हूण आनी देव ಸ್ವಲ್ಪ वेळ हिरण्यकशिपू म्हणटात पळय एक माज्जेरांनी एक विंदूर कशी एक ಸ್ವಲ್ಪ एक कॅट अँड माऊस गेम म्हणटात ह्या ताका खेळयत पळय मारच्या पशी पुढे तशी देव ताका ಸ್ವಲ್ಪ वेळ खेळयता आनी हिरण्यकशिपूक धरतके नरसिंहदेव हिरण्यकशिपू तांतू तकून सोडून भायर देवाल भायर सोडून भायर येवचे सोडतके स्ट्रायक प्रयत्न करता ते देव ताका एक पर्यंत सोडून सोडतके सोडून सोडचे ताका हिरण्यकशिपू ऑलरेडी त्या म्हणतात पण ताण मस्त तागे शक्ती उपयोग केला देवाल हात्ता तकून भायर येवच्या खातीर जाल्यार ताका खुशी जात की आतां हांव भायर आयलो म्हूण तेन्ना देवताजन पुरा भितात की हो हिरण्यकशिपू भायर आयलो म्हूण पास म्हूण प्रल्हादाक देवाक पळोवन इतली खुशी जाता आसकै जाल्यार तागेलें मन आमकां खंयकी आसा आतां मेगेलें बापसू मारतल तागेलें नाश जावचें आसा आनी ते संध्या समयारी ह्याच समयांत आयच्या दिवसाच्या संध्या समयारी देव भायरी न्ही भितरी न्ही दिवसूय न्ही रात्री न्ही मृगू न्ही मानुष्य न्ही खंयच्या ब्रह्मान सृश्टी केलेली न्ही आनी कसल शस्त्र कसं जिवंत न्ही जिवंतय न्ही आनी मृतय न्ही म्हळ्यार नांगकुट नांगकुट जिवंतय न्ही मृतय न्ही जाल्यार कितें मृत आसता तूं कसं आमकां आपले ताका दुख्ख ना नांगटाक जाल्यार नांगकुट व्हड जाता आसता म्हळ्यार तें जिवंत वय आसा तो तशी प्रकार पुरा ते ब्रह्मान घालेले कंडिशन तें मना दवरून देवान अशी अवतार घेतलो आनी हिरण्यकशिपू आपास अशी एक म्हणटात पळय एक साण एक प्राण एक वागान धरल्या म्हणके देव हिरण्यकशिपू धरता आनी तागेर पांयार बसयता तेन्ना हिरण्यकशिपू म्हणटात पळय कसने मर्याद पुरा वता म्हळ्यार अशी देवान इतली इजिली ताका धरून एक सान एक प्राण एक धरल्या म्हणकेशी अशी धरून ताका पांयार बसोवन तागेर पोट पिंजून तागेले पोट पिंजलेले पेट्टा तागेले नखान ते सगळे रगत तागेले पोट्टार दवरून देवाले तोंडार पडटा म्हूण सांगिल्लें आसा आनी देव लेवचे सूर करता गे तें रगत सो आमी पळयत अशी भिमान वय दुशासना मारतना अशी जालें महाभारतांत तूं 17th डेक आनी दुशासना मारून ते रगत तागेले तोंडार पडटाना भीमान नरसिंहदेवाले उडगास केलेले ते आनी ते रगत पुरा मार न्हू इतले ते रगत येईल भीमाल वयरी की भीमाले दोळ्या भितर आशिल्ले ते धवो भाग आस पळय आनी दांतू त्या मात भीमाल दिसतशिल्के बाकी पुरा सगळें तागेले देह दुशासनाल रगतान भरून गेलेले के खाली ते दोळ्या भितर आशिल्ले धव भाग आनी म्हणटात पळय दांत मात त्या मात दिसतशिल्ले बाकी पुरा रक्ता कलरान आशिल्ले भीम म्हणून ताका पळोवन कर्णाल हात्ता वय देखून ते पुरा म्हणटा पळय शस्त्र सोडून मस्तजन कसन नमुने भीम म्हूण मस्तजनाल म्हणटात पळय बोध चुकता म्हूण सांगिल्लें आसा भीमाल पळोवन तो ह्या प्रकारान ते नरसिंह देवाल ते रूप उग्र रूप जावन ते सगळें तागेले अंत अंत देखून ते पुरो काणू ते गळ्या बांदून घेता म्हणटा पळय माळ घालतात पळय तशी तागेले अंत पुरा काणू तागेले घालून घेता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी अंत घालताना देव एक पंता ते हिरण्यकशिपूलो अंत पळयत के पुरा एक स्मॉल इंटेस्टायन्स लॉंग पळयत के आनी ते पळय न्हू सांग दिसता खंय घालचे पशी फुडें कसं जालें की अशी सांगिल्लें आसा आचार्यजनान की देवाले ते करची हे स्वभाव पळय ते पोट पिंजून ते कोपान करताच देव जाल्यार निजावन पुरा पशी कारण हे करची पुरा देवाल खातीर प्रीती कोप न्ही देवाल खातीर प्रीती आनी कसन ते अंत वय पळयताना कोपिश्टस वय देव जाल्यार नरसिंह देवाल मूड म्हळ्यार कसन भावन कसन एक आवसू म्हणकेची असल की कशी एक आवसू देवाक चेडूवाक प्रीती करता जाल्यार कोणीय तिगेल चेडूवांक बाग दिल्यार आवसू कशी कोप येता आनी कसने करूं तयार आसा तिगेल चेडूवां खातीर आवसू तशींच म्हणटात पळय देवाल अनुग्रह वय आसा आनी उग्र रूप वय आसा त्या प्रकारार ते म्हणटात पळय अंत पळयता म्हूण आनी ते अंत पळयताना ह्यांचे अंता भितर म्हळ्यार हिरण्यकशिपू पोट्टा देखूनच ते प्रल्हाद आयिल्लो नवे म्हूण म्हळ्यार तागेले ह्यांतू देखून न ताका देव पळयत खंय सोदीत खंय आनीक जावं प्रल्हाद ना न्हू हाजे भितर म्हूण त्या मागीर आचार्यजनान सांगिल्लें आसा आनी हांतू देखूनच हिरण्यकशिपू देहा भितर देखून न्हू तो प्रल्हाद तागेले हिरण्यकशिपू वीर ह्या देखून तो प्रल्हाद जावन आयिल्लो ताका देव ते अंता पळोवन
देवा दिसता की असल हें अंत दोकून प्रल्हादान उत्पन्न जाल्लो तसलान हांव ते माळ घालून म्हगेल गळ्या घालून घेवका म्हूण नरसिंह देवा दिसता म्हूण सांगिल्लो आसा. सो हांगार पळयता आनी आमी सांगचे आस पळयात म्हणटा पळय की आमी देवालय आयच्या दिवसांत तूं हीच प्रार्थना करुया की आमी साधक जावन आसा ती प्रल्हादा म्हणके और हे व्हड व्हड भक्ता म्हणके एक तांगेले एक किंचित एक म्हणटात पळय एक अणू मात्र आमगेल्या भक्ती ना आणि आमगेल भितरय थोडे एक प्रल्हादाल गुण आसा हिरण्यकशिपूले गुण आसा आमगेल भितरीची. सो आमी आयच्या दिवसाक देवा प्रार्थना करुया की आमकां प्रल्हाद तसले भक्ताले शरण मेळ न्हू तांगेले म्हणके तांगेले उडगास कोर न्हू आमकां चिके भक्तींत मुखार वचून मुखार तसले आशिर्वाद देवान दिवका आनी आमगेले भितर कसले हिरण्यकशिपू म्हणके स्वभाव असल्यार ते देवान आयच्या दिवसांत तूं मारून काडका कशी हिरण्यकशिपू मारलेले तशी आमगेले भितर कसले स्वभाव असल्यार तो मार काडका म्हूण देवाले प्रार्थना करुया. हांगार आपयता हांव जस्ट रिकॅप करता मागीर आपास एक पंता देवाले देवाले स्तोत्र म्हूण आमी एंड करुया. सो आज आमी डिस्कस केलेले की कशी हिरण्यकशिपूक कोप आयलो प्रल्हादा वयरी प्रल्हादान कशी एवरी टायम सांगून दाखयलें की इतले तागेले अहंकार असल्यार आमी पळयलें की केन्नाय अहंकार असल्यार आमी कोणी चांग विशय सांगल्यार बी आमी आयकुचे तयार ना ती म्हूण. सो त्या प्रकारे हिरण्यकशिपू प्रल्हादान सांगिल्ले विशय आयकना आनी ताका भारी कोप येता तो विशय आमी पळयलें आनी आमी पळयलें की देव प्रल्हाद सांगता की म्हाका देवाल भक्तीची श्रेष्ठ मागीर तान केन्ना सांगचें आमी पळयलें की हेच खास स्तंभांत आसा तेन्ना वय स्तंभांत आसा तेन्ना त्या हिरण्यकशिपू दिसता की हांव हे स्तंभा भितून मागीर प्रल्हादा मारता म्हूण. जाल्यार आमी पळयता की आमी विंगड विंगड कारण पळयलें की कशी देव प्रल्हादाक सुरय एक दिवस फुडेंच येवन अवतार दिवन सांगून आशिल्लें की फाल्यां हांव येता म्हणून जाल्यार आमी पळयलें की देवान तें वचन दवर न्हू तें आयलें म्हणून ते श्लोक आमी पळयलें सत्यम विधातुम निजभृत्य भाशितम म्हळ्यार देवान भक्ताल वचन तें प्रूव करच्या खातीर निजभृत्य भाशितम व्याप्तीम च भूतेषु अखिलेषु चात्मन अदृश्य अति अद्भुत रूपमुद्वहन स्तंभे सभायाम न मृग न मानुषम हें श्लोक भागवतमाचें आमी पळयलें की कशी देव तागेले भक्ताल वचन दवरच्या खातीर दवरता. मागीर लास्टार आमी विंगड विंगड कारण पळयलें खंयच्या खातीर देव प्रकट जाता तागेलें वचन दिवच्या खातीर. सो अदृश्यता अति अद्भुत हें देवाल रूप तेंचें भारी अद्भुत जावन आशिल्ल्या रुपान देव प्रकाट घेता अवतार दिता आनी तागेले भक्ताल रक्षण करता. लास्टार आमी डिस्कस केलें की कशी हिरण्यकशिपू मारता आनी ताजे भितर वय ताका अंत तेगेल्या अंता भितर वय अशें दिसता की अंतुचें अंत दोकून हांव प्रल्हाद येयलो म्हूण. सो त्या प्रकारान आमी देवाल भावना पळयता आनी खंयच्याय प्रकाराचे कश्ट आसल्यार कशी एक आवसुक चेडूआ वयर आसता तशी देवाक खंयच्या भक्ता वयर आसता आनी तो रक्षणा खातीरची नरसिंह देवाले केन्नाय आमी प्रार्थना करची. सो लास्टार आपास एक पंता नरसिंह देवाल प्रार्थना करून हे सेशन एंड करुया. कोणाक कसं कॉमेंट करपा जाल्यार कसं शेअर करपा जाल्यार तांगेले अनुभव कसं शेअर करपा जाल्यार करूं हे 3 पंता एक पंता देवालें स्तोत्र रिपीट करुया आनी मागीर तुमी सेशन ओपन करून तुमी अनम्यूट करून सांगता जाल्यार और चॅट बॉक्सात जावं घालता जाल्यार घालयत. हे 3 पंता प्रार्थना करुया. हांव सांगता तुमी अनम्यूट करनासी रिपीट करून. जय नरसिम्हा श्री नरसिम्हा जय जय नरसिंहदेव प्रल्हादेश जय पद्म मुख पद्म भृंगा जय नरसिम्हा श्री नरसिम्हा जय जय नरसिंहदेव प्रल्हादेश जय पद्म मुख पद्म भृंगा जय नरसिम्हा श्री नरसिम्हा जय जय नरसिंहदेव प्रल्हादेश जय पद्म मुख पद्म भृंगा
जय नरसिम्हा श्री नरसिम्हा, जय जय नरसिंहदेव। प्रह्लादेश जय पद्म मुख पद्म भृंग, नरसिंहो महासिंहो दिव्यसिंहो महाबलः, उग्रसिंहो महादेव संभजश्चोग्रलोचनः। नरसिंह महासिंहो दिव्यसिंहो महाबलः, उग्रसिंहो महादेव स्तंभजश्चोग्रलोचनः। नरसिंहो महासिंहो दिव्यसिंहो महाबलः, उग्रसिंहो महादेवो स्तंभजश्चोग्रलोचनः। कृष्ण कसं चूक जेवण असल्या तरी तुम्ही क्षमापण करू का? कोणाक कसं आता या टाइम समयार कॉमेंट करू का कसं नाही करू का जाल्यार तुम्ही करूयात. धन्यवाद हेमा माताजी सेशनात भाग घेऊन. धन्यवाद विजया माताजी हांकां धन्यवाद. हरे कृष्ण तुम लायकून सांगिल्लें बारीक खुश जाले. आज नरसिंह देवालयाची सकाळ ऐकूच जाल्याचे मेळ्ळे सुरवात करून सकाळ तकून आज सांजे ताईंचे भारी संतोष जाले. लायक जावन दीस गेले आज नरसिंह हरे जयंती म्हणून. होय. हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण. हरे कृष्ण. विजय माताजी तुमकां संगी स्तोत्र सांगता म्हणून तुम्ही सांगिल्लें सर सांगता जाल्यार सांगेत 2 मिनिट्स म्हणून तुम्ही सांगिल्लें कॉमेंटान तो सांगेत हरे कृष्ण प्रभुजी सांगेत धन्यवाद. सांगेत सांगेत. ऋणमोचन स्तोत्रम श्री हा सांगेत. दैत्यारये नमः. देवता कार्य सिद्ध्यर्थम सभास्तंभ समुद्भवम श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये. लक्ष्म्यालिङ्गित वामाङ्गं भक्तानां वरदायकं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये. आन्त्रमालाधरं शङ्ख चक्राब्जायुधधारिणौ श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये. स्मरणात् सर्वपापघ्नं कद्रूजविषनाशनं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये. सिंहनादेन महता दिग्भ्रन्ति भयनाशनं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये. प्रह्लादवरदं श्रीशं दैत्येश्वरविदारणौ श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये. क्रूरग्रहैपीडितानां भक्तानाम् अभयप्रदं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये. वेदवेदान्तयज्ञेशं ब्रह्मरुद्रादिवन्दितं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये. य इदं पठते नित्यं ऋणमोचनसन्निधौ अनृणो जायते सद्यो धनं शीघ्रम् अवाप्नुयात्. इति श्रीवादिराजदृष्ट नृसिंहपुराणोक्त ऋणमोचन स्तोत्रम संपूर्णम्. श्री कृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्णा प्रभुजी. हरे कृष्ण. विजयाशिनी हांकां धन्यवाद. आयचे दीस होळ दिवसा तुम्ही हे वालराज स्वाम्यान बरयलें स्तोत्र सांगिल्लें सर धन्यवाद. शोभनाक कामत हांकांय धन्यवाद करता. आशाला तो प्रभू हांकांय धन्यवाद करता. विश्वांबर प्रभू धन्यवाद. स्मिता नायक हांकांय धन्यवाद. दीपा भटमा माताजी धन्यवाद. वत्सल आशेने दिव्याग्नी माताजी पुराजना तुमकां धन्यवाद. चॅट बॉक्सान तुम्ही पार्टिसिपेट केले खातीर. हरे कृष्ण. सो नेक्स्ट सेशन तू आम्ही प्रभुजी हा सांगयात न्हू. हा एक एक पॉइंट तुम्ही एक सांगले. देव तांगेल तागेल भक्तांक केन्नाय रक्षण करचे रेडी असता. तांगेल पाठीबलान तूं असता म्हूण सांग देवान सांगले मागीर आम्ही भक्तीन तू मागशी येवचे ना जिनो प्रभुजी. एनी टाइम एवरी टाइम आम्ही भक्तीन तू असका. मग ते एक पॉइंट भारी खुशी जाली प्रभुजी. आम्ही कितले भक्तीन तू साधन करका ते आमगेल वयर आस.
वय आणि कसं म्हणून सांगलं रे आमगेल कितली की फुडली जन्माचे पुण्य की कंचे एक सूक्ष्माती सूक्ष्म आम्ही आईची तुमगेले या प्रवचन ऐकून घेऊन खंडित आम्ही भक्तीन मुखार येऊन येताचे प्रभूजी आमका तुमगेल्या असोसिएशन तुमगेल प्रवचन ऐकूच असेल भाग्य आमका मिळला. हरे कृष्णा प्रभूजी दोळ्या उद्दा हरे येता हरे कृष्णा प्रभूजी. हरे कृष्ण महाराज. तुमगेले हरे दयेन कृष्णा सामके किंचित रूप परसेव करचे मिळता असं. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. सो कोणाक आनी कसं शेअर करूं म्हणजे नेक्स्ट टाइम आम्ही प्रल्हादान सांगिल्लें नरसिंह कवच म्हणून असतं ब्रह्मांड पुराणांत ते स्तोत्र आसा त्या स्तोत्रा विशीं आमी डिस्कशन करूया नेक्स्ट 2-3 विक्सा खातीर. ते नरसिंह कवच म्हणून आसा ते ग्रुपार आमी ताजी घालता ती तुमी गुगल सर्च केल्यार मेळटलें. ते प्रल्हादान सांगिल्लें स्तोत्र तें ब्रह्मांड पुराणांत नरसिंह कवच. सो आमी नेक्स्ट संडे तें डिस्कशन करूया. सो हरे आनी कृष्णा कोणा प्रभू. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. हा, आहे ना आज हरे आज सकाळी आम्ही ते प्रभूजीन सांगिले नरसिंह कवचेचे आम्ही हे केले रिसाईट केले सगळ्यान मेन. ओके. हरे कृष्ण. सो आमी ते नरसिंह कवचाचे अर्थ डिस्कशन करूया नेक्स्ट टाइम देखून. शुअर शुअर आणि रिसायटेशन बी कर्या अर्थ बी हा कर्या. वाय सो रेसिटेशन एक करूया अर्थ करूया तर तुम्ही पुरा जणांन ते रिसाइट करचे आणि तू भाग घेवेत. आम्ही कोऑर्डिनेट करूया कोणा कोणा रिसाइट करूया त्या लेकार ते सेशन कंडक्ट करूया. हरे कृष्ण. ओके हरे कृष्णा. धन्यवाद हरे प्रभूजी. कृष्ण. दंडवत हरे कृष्ण. हरे दंडवत कृष्ण. प्रणाम. हरे कृष्ण. सो नेक्स्ट टाइम आम्ही नरसिंह कवच रिसाइट करून एक एक भाग घेऊन ताजी मिनिंग डिस्कशन करूया. सो आनीक आम्ही देवाला ते दय प्राप्त करूच तशी देवाला नरसिंह प्रार्थना करून आमी सेशन हांगा राबयता. देवा प्रार्थना करून एक एक पंत हरे कृष्ण महामंत्र म्हणून आमी सेशन कंक्लूड करू. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे. हरे वाञ्छा कृष्ण. कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हरे हरे कृष्ण. नेक्स्ट हरे संडे कृष्ण. म्हणूया. धन्यवाद. हरे कृष्ण. कितली ना काय खाणं